नमस्कार, पळोवया प्राइम खबरो। कर्नाटकांतल्यो आनीक 63 नव्यो कायदेशीर खणी चालू करपाक सुप्रीम कोर्टाची मान्यताय। सगळे बेकायदेशीर खणीचे लीज रद्द। सीईसीच्यो कितल्योश्योच शिफारशी घेतल्यो मानून। पळयात रिपोर्ट। एंट्री टॅक्साच्या नावान बाजारांनी फळभाज्यांक पेटलो उजो। ट्रान्सपोर्टर, होलसेल आणि रिटेलरांकडच्यान मागतात मालाचेर दर वाडोवन। येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा भिवपाची गरज ना। राज्यपालान लोकायुक्त विधेयक विधानसभेक धाडले परत। राज्यपाल म्हणटा डीम्ड रिजेक्शन आणि फटीच्यो कागाळी करप्यांक मोठी फायन घालपाचेर फेरविचार करचो। मुख्यमंत्री म्हणटा हेच अधिवेशनात दुरुस्त्यो। चौगुले हायर सेकंडरी बंद करपाचो अधिकार सोसायटीचे व्यवस्थापनाक ना। हायर सेकंडरीक मेळटा सरकाराकडच्यान अनुदान। सरकारान हायकोर्टात केलें स्पष्ट। 25 तारखेर निर्णायक सुनावणी। काणकोणा बाजारात एकाच वेळा चोरांनी फोडली 11 दुकानां। पुलीस स्टेशना लागसारूच चोरयो। लोकांचो पुलिसांचेर फोग। खाजगी सेक्युरिटी दवरपाची जाल्यार पुलीस कित्याक जाय? लोकांचो प्रश्न। आणि विनयभंगाच्यो घडणुको टाळपा खातीर सरकारान चलयांक लावचो ड्रेस कोड। भुरग्यांक टॅबलेट दिवपाची गरज ना। विनयभंग विशयाचेर भारत स्वाभिमानाचे चर्चा सत्रांत उक्तायली मतां। खबरो विस्तारान। सुप्रीम कोर्टान कर्नाटकांतल्यो आनीक 63 नव्यो कायदेशीर खणी चालू करपाक मान्यताय दिल्या। मात सगळे बेकायदेशीर खणीचे लीज रद्द केल्यात। महत्वाची गजाल म्हणल्यार सुप्रीम कोर्टान नेमिल्ले सीईसीच्यो कितल्योश्योच शिफारसी सुप्रीम कोर्टाचे ग्रीन खंडपीठान मानून घेतल्यो। ते प्रमाण क वर्गांतले 49 बेकायदेशीर खणीचे लीज रद्द केल्यात। गोंय सरकार मायनिंगांतल्यो गजाली जितले बेगीन जाग्यार घालतलो तितले बेगीन गोंयांत कायदेशीर खणी सुरू जावंक शकतल्यो अशी परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावेल्यान दिसता। पळयात रिपोर्ट। कर्नाटकांतल्या मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टान 2011 वर्सा सावन पुराय बंदी घाल्ली। ही बंदी कोर्टान कांय प्रमाणात फाटी घेतल्या। सप्टेंबर 2012 सुप्रीम कोर्टान 18 खणींक मान्यताय दिल्ली। तेच बरोबर कोर्टान सगळ्या बेकायदेशीर खणींचे परवाने रद्द केल्यात। 49 बेकायदेशीर खणींचे लीज रद्द जाल्यात। सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश अफ्ताब आलमाच्या मुखेलपणाखालच्या ग्रीन खंडपीठान बिरेस्तारा हो आदेश दिलो। न्यायालयान नेमिल्ले केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्यो कितलेश्योच शिफारसी ग्रीन खंडपीठान मानून घेतल्यात। ह्या समितीन मीना खणी अ, ब आणि क अशा 3 गटांनी वांटून घाल्यात। क गटांतल्या खणीचे लीज रद्द। क गटांतले खणींतल्यान जाल्ली मिनाची विक्री राज्याकडेन जमा जातली। नव्यान मायनिंग लीज दिवप कायद्या प्रमाण जातले। ह्या निर्णयाचे फाटभुंयेर गोंयचे कायदेशीर मायनिंग सुरू जावपाची आस दिसता। पूण बेकायदेशीर मायनिंग जावचें न्ही म्हूण सरकार नियंत्रण यंत्रणा कितले बेगीन जाग्यार घालता ताचेर सगळे निंबून आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। एंट्री टॅक्साच्या नावान बाजारांनी फळभाज्यांक उजो पेटला। गोंयान लायिल्ल्या एंट्री टॅक्साक विरोध करपी कर्नाटक आणि महाराष्ट्रांतले ट्रान्सपोर्टर, होलसेल आणि रिटेलरांकडच्यान मालाचेर दर वाडोवन मागतात। प्रुडंटान पणजे बाजारांतल्या परिस्थितीचो नियाळ घेतलो। फळभाज्यांचो प्रेस वाडपाक लागला। मात येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा लोकांनी भियेवपाची गरज ना। गोंयांत नित्या भशेन माल येवप चालूच उरतलो। गोंय सरकारान लागू केल्ले एंट्री टॅक्सावयल्यान जाल्ले वादाचो परिणाम भाजी विकपी होलसेलर, रिटेलर आणि लोकांचेर दिसता। 15 एप्रिला सावन सरकारान एंट्री टॅक्स लागू केलो। टॅक्स फाटीं घे मेरेन गोंयांत अत्यावश्यक आणि नित्याच्या गरजेचे म्हालाची येरादारी बंद करपाचो निर्णय कोल्हापूर, बेळगांव, सिंधुदुर्ग वाठारांतल्या चेंबरान बुधवारा घेतलो आणि बिरेस्ताराच्यान भाजी आणि फळांचो दर वाडलो। मालाच्या येरादारी खातीर ट्रान्सपोर्टर चड पयशे मागतात अशें फळ भाजीवाले, होलसेलर आणि रिटेलर म्हणटात। फळभाज्यांक अकस्मात उजो पेटिल्ल्यान लोकांनी भाजी घेवप कमी केलां। हाचेर भाजी विकप्यांनी हुस्को उक्तायला। आणि 2 नागाचे ते 1000 फारीक करपाचे ते आमच्या कडल्यानूच घेताले।
आतां हिंगा मार्केटान कोण पब्लीक येना कित्या खातीर म्हारग जाला म्हणून सगळे रेटी आतां म्हारग आसा. ते टॅक्सीक लागून टॅक्स आसता न्हू टॅक्साक लागून खूब म्हारग जाला आतां. भाजीच कोणूच येना गिरायकूच येना फुडें फाटी गिरायकूच येना. आतां सगळे गोवोरमेंटान धांवता. गोवोरमेंटान सगळे हे आसता न्हू सवाय आसता तेंकां ते गोवोरमेंटाचे दुकानां आसतात तेंकां ते बरे ते आनी आमकां प्रायवेट आल्याक हांगा मरपाचें बेश्टें असले कामां जाला आतां. लोक म्हारग आहा म्हणून चडशे व्हरिना. 1 डझन व्हरता ते अर्धा डझन व्हरता. कमीच घेवन वयता पूण ते म्हारग आहा न्ही ते खातीर. पूण लोकांनी भिवपाची गरज ना. अत्यावश्यक गरजेच्या म्हालाची येरादारी नित्या भशेन चालू आसा अशें येरादारी मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा. 5 टँकर मोलेच्यान मिल्क टँकर आयले. 25 व्हेकल वेजिटेबल आयली. 25 व्हेकल एग्स 2 व्हेकल पोळेच्यान आयली. पॅक्ड मिल्क 1 आयले पोळेच्यान व्हेकल एग्स 2 आयली. आनी कितें सगळें नॉर्मला पेक्षा 2 चडूच आयले भाजयेच्यो ट्रक. कोणीच पॅनीक जावचें न्हय. आमचे सुरळीत चल्लां आनी सुरळीत मुखार चलत रावतलें. ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे आणि देवेंद्र गांवकार. राज्यपालान लोकायुक्त विधेयक विधानसभेक परतें धाडलें. डीम्ड रिजेक्शन आनी फटीच्यो कागाळी करप्यांक मोठी फायन घालपी तरतुदींचेर सरकारान फेरविचार करचो अशी सुचोवणी राज्यपालान सरकाराक केल्या. सभापतीन विधानसभेक ही म्हायती दिली. सरकार चालू अधिवेशनातूच लोकायुक्त विधेयकांत परत दुरुस्त्यो सुचयतलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगलां. सरकारांत नेमक्यो कितें दुरुस्त्यो हाडटा ताचेर एक्टिविस्ट आनी लोकांची नजर आसा. सुधारित लोकायुक्त विधेयकाचेर राजकीय आनी सामाजीक मळार एक्टिविस्टांनी बोवाळ घाल्या उपरांत ताचो परिणाम दिसलो. सरकारान पास केल्लें सुधारित लोकायुक्त विधेयक राज्यपालान विधानसभेत परतें धाडलें. राज्यपाला कडेन समाज वावुरपी आमदार आनी हेर लोकांची लोकायुक्त कायद्याचेर निवेदनाय आयिल्लीं. डीम्ड रिजेक्शन आनी फटीच्यो कागाळी करप्यांक मोठी फायन घालपी तरतुदींचेर सरकारान फेरविचार करचो अशी सुचोवणी राज्यपालान सरकाराक केल्या. गोवा लोकायुक्त पयली दुरुस्ती विधेयक 2013 हे विधेयक मान्य राज्यपालांनी सभागृहाच्या पुनर्विचारा खातीर परत धाडलां. I request the August House to reconsider the Goa Lokayukta First Amendment Bill 2013, Bill number 3 of 2013. सरकार ह्या विधेयकात परत दुरुस्त्यो सुचयतलो आनी दुरुस्त्यो चालू विधानसभा अधिवेशनातूच मांडटले अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान सांगले. बिकॉज ह्या हाजेर ऑलरेडी नोटीस ड्राफ्ट केल्ली आसा फॉर अमेंडमेंट इन द दीस एंड वी विल बी sending it to the secretary. This session we will modify the. लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी मागण्या प्रमाण सरकार लोकायुक्त विधेयकांतले 1-2 तरतुदींचो फेरविचार करपाक तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान प्रुडंटाचे डिबेटीतूय उलोवन दाखयल्लें. आम आदमी पक्षानूय उत्तराखंडाचे लोकायुक्त कायद्याचो मसुदो मुख्यमंत्र्यांक दिला. आतां सरकार विधानसभेत नेमक्यो कितें दुरुस्त्यो हाडटा ताचेर एक्टिविस्ट आनी राजकीय लोकांची नजर आसा. विधानसभेतल्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.